आज गोवा फॉरवर्ड पार्टीन इंडक्शनाचो कार्यक्रम दवरला। आमचो आवाज विजय ही संकल्पना घेऊन जेन्ना आमी गोंयभर भोंवताले तेन्ना लोकांक आयकता आयकता आणि असेंब्ली सेशन काबार जाल्यानंतर आमी खूबशा लोकांकडे संपर्कान येयले आणि लोक गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि आमचे चीफ विजय सरदेसाय यांच्याकडे आकर्षित जावन एक वार्तालाप झालो की आम्ही गोवा फॉरवर्ड पार्टीन प्रवेश करप म्हणून। आणि हे आम्ही खूप वेळाचेर उलयताले की आमचो आवाज विजय ही संकल्पना पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही परत लोकांपर्यंत वयतले म्हणून। आणि आज ह्याचेच एक उदाहरण म्हणून आज हांगासर पेडणे तालुक्यासून आम्ही थंयसरले प्रतिनिधी हे पंचायत लेवलचे सरपंच पंच असे दोन्ही मतदारसंघ तालुक्यातले मांद्रे मतदारसंघ आणि पेडणे मतदारसंघ अशा दोन्ही मतदारसंघांसून आम्ही आज हांगासर प्रवेश घडयतात। त्याच्यात पहिले सुवातीर आमच्या बरोबर मांद्रेचे सुपुत्र मांद्रे गावचे आणि मांद्रे पंचायतीचे फाटले सरपंच आणि विद्यमान पंच ॲडव्होकेट अमित सावंत आमच्या मध्ये आसा। तसेच त्यांच्या बरोबरच आमच्या बरोबर धारगड जे पेडणे मतदारसंघातून येतात हे फाटले सरपंच आणि विद्यमान पंच हो आमचो अनिकेत साळगांवकर होय आज आमच्या मध्ये आमच्या पक्षाक खांद्या खांदो लावपाक आमच्या बरोबर जोडलेलो आसा। तसोच आणि एक आमचो मित्र जो पेडणे मतदारसंघातून हरणा गावातलो हरणा पंचायतीचो फाटलो सरपंच विद्यमान पंच ॲडव्होकेट मयूर परब होय आमच्या बरोबर आसा। आणि मांद्रे मतदारसंघातून पालये गावांतून आदलो डेप्युटी सरपंच कृष्णा नायक हो आसा। सो सगळ्यांचे आमच्या पक्षान स्वागत करता आणि मागता आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट विजय सरदेसाय यांच्याकडे की त्यांची सुरुवात मांद्रे मतदारसंघाचो 1 नंबर मतदारसंघ जाता हांगासून आमचो अमित सावंत ॲडव्होकेट अमित सावंत यांचो थंयसर प्रवेश करचो। तसोच मागता आमचो धारगड सरपंच फाटलो सरपंच अनिकेत साळगांवकर यांचोय विधिवत प्रवेश करचो पक्षान म्हणून। तसोच मागता मयूर परब यांच्याकडे आणि तिसरे सुवातीर आमच्या बरोबर आमचो कृष्णा नायक आसा पालये गावांसून मांद्रे मतदारसंघाचो तेंचेकडे मागता की तेंच्यानी आपलो विधिवत प्रवेश करचो। हांव चड वेळ फोटो दिये आज थोडक्यान त्यांचा आता प्रवेश झाला थोडक्यान हांव ॲडव्होकेट अमित सावंत आसा त्यांच्याकडे मागता की त्यांच्यानी आपले मनोगत व्यक्त करचे। सगळ्यात पहिल्या स्तराचेर सगळ्या देवदेवतांक नमस्कार करता आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आदले गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि विद्यमान गोंय असेंब्लीतले आमदार फातोर्डेचे आमदार श्री विजय सरदेसाय सर यांच्या हातांतल्यान आयज आमचो पक्ष प्रवेश जाता। पक्ष प्रवेश करता आसतना इतलेच हांव सांगूं इच्छिता की आयज खंय तरी विजय सरदेसाय हे जे नेतृत्व आसा ह्या नेतृत्वाची गोंय राज्याक नितांत गरज आसा। आणि हे स्वता हांव अनुभवता कित्याक गेली कितलीशींच वर्सां आमी तांकां गोंय असेंब्लींत पळयता एक कणखर नेतृत्व ज्या नेतृत्वांतल्यान गोंय मुखार वचूंक शकता। आणि तेका लागून आयज हांवें स्वता हो निर्णय असो घेतलेलो आसा की आयज तांच्या बरोबर रावून तांची जी वाटचाल आसा तांकां म्हज्या कडल्यान कितें जाता
ते सहकार्य करून गोंय मुखार व्हरच्या खातीर तांच्या बरोबर रावपाचे। आयज खंयच्याच पक्षाचेर म्हाका हांगासर कितेंच उलोवपाचें ना। एक हांव बरी सुरवात करता। श्रीफळ हे ह्या पक्षाचें चिन्ह आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, तमाम गोंयच्या जनतेक खबर आसा। हेका एक पवित्र स्थान आसा। प्रत्येकाच्या घरान श्रीफळाक नारळाक एक पवित्र स्थान आसा आणि तो पवित्र नारळ हातात घेवन विजय सरदेसाय सर हांच्या हातांतल्यान हांव तेंच्या आशिर्वादान आयज हांव भविष्याची वाटचाल करता। इतलेंच सांगता आसतना उमेद दिसता की गोंय असेंब्लीत जायते लिडर जावन गेले, पण आयज याद करून इच्छिता की दिवंगत नेते जशे आमी वेळोवेळी गोंय राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांची याद करता की तेंच्यांनी एक आदर्श तमाम गोंयच्या जनतेक घालून दिलो। ताच्या नंतर गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंग रावजी राणे हांच्यांनी एक आदर्श घालून दिलो। ताच्या फुडें वचून एक वेगळे वळण जर गोंय राज्याक जर कोणी लावन दिले जाल्यार मनोहर भाई पर्रीकर हांच्यांनी लावन दिले। आणि भविष्यान हे गोंय जर मुखार व्हरतलो आणि गोंय जर एका उज्वल क्रांती कडेन जर व्हरतलो आणि सगळ्या समविचारी लोकांक विविध म्हणटा धर्माच्या जातीच्या सगळ्या लोकांक एकठांय घेवन जर मुखार वतलो, कसल्याच प्रकारची जुलमी राजवट फुडें न व्हरता एक बरें सुशासन सुराज्य जर गोंयांक जर हाडटलो जाल्यार तमाम गोंयच्या युवा पिढीकय आयच्या पवित्र दिसा हांव आवाहन करूं इच्छिता की हे गोंय जर मुखार व्हरतलो जाल्यार विजय सरदेसाय यांच्या सारखे नेतृत्व मुखार येवप ही काळाची गरज आसा आणि ताका लागून आयज हांवें निर्णय घेतलो आसा। थँक्यू। हांव मागता आमचो धारगळचो आदलो सरपंच विद्यमान पंच अनिकेत साळगांवकर यांच्याकडे त्यांच्या थोडक्यात आपले मनोगत व्यक्त करचे। नमस्कार। आताच गोवा फॉरवर्ड पार्टीन प्रवेश केलो आसा त्याबद्दल सगळ्यात पयली पार्टीचे अध्यक्ष तसेच फातोर्ड्याचे आमदार तथा माजी उपमुख्यमंत्री श्री विजय सरदेसाय आमकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आज तेणी आमकां आपल्या पार्टीन एक विश्वास दाखयलो। आमी आज पार्टीन प्रवेश केलो। तसेच माझे मित्र आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे नॉर्थ गोवा अध्यक्ष श्री दीपक कलांगुडकर तसेच आमचे संतोष कुमार सावंत हांचे स्वागत करता। आणि आताच आमचो ॲडव्होकेट अमित सावंत हांणी प्रवेश केल्लो आसा तेका कॉंग्रॅच्युलेट करता। तसेच आमचे मित्र दुसरे ॲडव्होकेट हलारनाचे माजी सरपंच तेंचे कॉंग्रॅच्युलेट करता आणि आमचो कृष्णा आणि तुमचे स्वागत करता। आज प्रवेश करपाक एकच कारण आसले की आमी तुम्ही सगळ्यांनी पहिले आसतले की असेंब्लीन जर परफॉर्मन्स जर कोणचो जर आसा जाल्यार विजय बाबाचो आसा। आमी तेचो परफॉर्मन्स पळोवन आमी आयज स्वतः आयज निर्णय घेतलो आसा पक्षान प्रवेश करपाचो। सो त्याबद्दल म्हाका खूप उमेद हा की काम करपाक। आज फर्स्ट टाइम गोवा फॉरवर्ड पार्टीक प्रवेश केल्लो आसा, त्या पार्टीक लागून काम करतलो अशी म्हाका तेचो सपोर्टय आसतलो, दीपकय आसतलो आणि देवा कडेन मागता की ही पार्टी बरी फुडें व्हरून लोकां मेरेन पावोवन हांव ते काम करतलो। देव बरें करूं। थँक्यू। हांव मागता आमचो मयूर परब ॲडव्होकेट मयूर परब यांच्याकडे की त्यांच्यानी आपले मनोगत व्यक्त करचे। नमस्कार। आयच्या पक्ष प्रवेश प्रोग्रामाक गोवा फॉरवर्ड पार्टीन म्हाका हांगासर ह्या पक्षान प्रवेश दिल्या बद्दल हांव थँक्यू म्हणटा। हांव आमच्या पार्टीचे एकमेव आमदार विजय सरदेसाय सर, अध्यक्ष नॉर्थ गोवा दीपक भाई आणि माझे वांगडी अमित अनिकेत आणि सगळे उपस्थित। हांव तुमकां इतलेच सांगूंक शकता की हांवें ह्या पक्षान प्रवेश केला तेचे मेन रिजन आहा ते तुम्ही पळयलेच आसतले रिसेंटली जे आमचे अधिवेशन जाले थंय आमचा एकमेव आमदार विजय सरदेसाय सरान कशे आमच्या पेडण्याचे जे प्रश्न मांडले, जे आमच्या पेडण्याचे प्रश्न खूप खंय तरी विधानसभेत कोण मांडी नसलो आणि विजय सरदेसाय सर हे आमचे फातोर्ड्याचे आमदार असून आमचे पेडण्याचे प्रश्न विधानसभेत घेतले। त्याकाच हांव प्रवृत्त जावन हांवें ह्या पक्षान प्रवेश केला आणि हांव इतलेच सांगता की हांव एक रूट लेवलार म्हणजे ग्राउंड लेवलार काम करपी एक कार्यकर्ता असलो। ते हांव आता माझे कार्य ह्या पक्षान फुडें व्हरतलो आणि पक्षाक खंय तरी फुडें व्हरतलो ह्या गोवा फॉरवर्ड ह्या कारणान हांवें ह्या पक्षान प्रवेश केला। थँक्यू। देव बरें करूं। मयूर, प्रवेश हो रितसर जाल्लो आसा।
जशें आमी ठरयला तशें आमी हे उत्तर गोंयसून आयज मागता फुडल्या सुवातेर आमचो कृष्णा नायक जो पालये गांवचो डेप्युटी सरपंच आपलो आसलो तेंचे कडेन तेंच्या थोडक्यान आपले मनोगत व्यक्त करचे. नमस्कार सगळ्यांक. विजय सरदेसाय तसेच आमचे मित्र अमित सावंत व इतर. आयज अमित सावंत यांची माझी 17 वर्ष ही मैत्री आसा. तेन्नाच म्हणजे काम केला पंचायतीत लेवला अजूनही हांव काम करता. पण आयज विजय सरदेसायाचे काम पळयल्यार तेचो आवाज पळोवनूच आयज हांव ह्या पक्षात प्रवेश करता आणि ह्यान फुडें आमच्या गांवांत म्हणजे हरमल कस्टडी मांद्रे कस्टडीत हांव काम करतलो. इतलेच हांव म्हाजे दोन शब्द पुरे करता. देव बरें करूं कृष्णा बाब. जसो आयज आमी हो विधिवत रितसर प्रवेश केल्लो पक्षान आणि ही सुरवात आमी उत्तर गोंयच्यान करता आणि उत्तर गोंयच्यान ही चालू केली. पयलो तालुको पेडणे तालुका, जितून मांद्रे आणि पेडणे अशे दोनूय मतदारसंघ घेवन आमी फुडें वयता. काळांतरान हो उपक्रम आमी फुडें फुडें दक्षिण पर्यंत घेवन वयतले. हो आयचो जो पूर्ण जो भाग आसा हो सादारण ग्रासरूट लेवलच्या लोकांक लागीं हाडपाचो पक्षाकडे आणि पक्षाची एक संकल्पना आसा ती आमचो आवाज विजय. ती संकल्पना घेवन आमी भायर सरलेले. अनेक लोकांक वेगवेगळ्या गांवांत वेगवेगळ्या वाठारांनी आमी लोकां कडेन कनेक्ट जाल्ले आणि ती सुरवात ही आयज हांगारसून जाता. परत एकदा सगळ्या हांगासरल्या मांद्रे जेंच्यांनी आज प्रवेश केला त्यांच्या भविष्याक हांव शुभेच्छा दिता आणि मागता पार्टीचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय यांच्यांनी ब्रीफ करचे म्हणून. पयले स्वातेर एडवोकेट अमित सावंत, बाब अनिकेत, एडवोकेट परब आणि कृष्णाक हांव स्वागत करता आमच्या पक्षात. ते जॉईन जावप म्हणल्यार आमच्या पक्षाचो आउटरीच प्रोग्राम हो यशस्वी जाल्लो आसा. आमी अशी एक मेंबरशीप ड्रायव्ह वो तांच्या घरा वचून तांकां यो यो म्हणून अशें कांयच करूंक ना जे दुसरे पक्ष करतात. मेंबरशीप ड्रायव्ह डिक्लेअर करतात अशी आमी तें कांय करूंक ना. जो ज्या लोकांचे इश्यूज आयकप आणि ते तांचेर जर अन्याय जाता जाल्यार न्याया खातीर झगडप हे जे आज मेरेन आमी कितें उपक्रम केले चड करून एसेंब्लीन ताजो इफेक्ट असो की लोकांक दिसता की आमचे बरोबर रावतात. आनी लोक म्हणल्यार ते सादे लोक न्ही, ते ग्रासरूट लेवलाचेर सक्षम कार्यकर्ते जे आपलो वाठार साल्वार करपाक हाजे पयलीं तांणी बी झूज लडिल्लें आहा. झोनींग प्लॅन जालें तेन्ना आमी पळयताले की आमी कशे फोर्सान उलयतालो. म्हळ्यार खंयचेच आमदारान आपलो गांव राखपा खातीर तितलें उलोवंक नाशिल्लें तितलें ताणें आमी पळयलां तेन्ना पेडणेच्या झोनींग प्लॅनाचेर ताणें आवाज काडलो. सो जे मनीस जॉईन जाता हांकां एक कितें तरी होप दिसता की मेड इन गोवा पार्टी जी आहा ही गोंयकारांक न्याय दिवंक शकतली. हें फुडें घेवन वचप हें गरजेचें आनी तांकां गांव तांचो राखपाक आनी गांव फुडें व्हरपाक जे खंयची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जाल्यार दर्या ती लोकल इलेक्शन आसूं वो खंयचे इश्यूज घेवन झगडपा खातीर आसूं जाल्यार ते इश्यूजा खातीर आमचो पक्ष आनी हांव तांचे पूर्णपणान तांच्या फाटल्यान रावतलो. आनी आमी सुरवात केल्ली आहा नॉर्थ गोवन कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर 1 तालुका नंबर 1 तशेंच आमी सगळे कडेन वतले. पूण लोकांक फोर्सार करून ओर कितें तांकां पॅकेज दिवन हें कांयच ना. हें सादें सिंपल आहा. तांकां दिसता की आमी सगळे बरोबर रावले जाल्यार आमी बरी बदल हाडूंक शकतले, गोंय साल्वार करूंक शकतले आनी गोंय फुडें व्हरूंक शकतले. हाजे खातीर सगळ्यांचो आदार जाय आनी सगळ्यांनी अशे जे समविचारी लोक आसात तांणी बी आमच्या मनान येवचे अशें हांव एक जाहीरपणान तांकां एक आमंत्रण दिता. हांगा ते जॉईन करपाचें धाडस दाखयलां. बरे एक बरे पिरियडान ताजे खातीर तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी पक्ष तांचे बरोबर सारको सदांच फुडें रावतलो. हो नाल्ल केन्नाच तांकां फेल करचो ना हें उतर दिता आनी जॉईन जालें म्हणून देव बरें करूं. विजय बाब, झेडपी इलेक्शनाची तयारी कशी कितें चालू आसा तुमची? पळय, झेडपी इलेक्शन म्हणटा तें ग्रासरूट लेवलाचेर झगडप. आतां अमितान जर चिंतलें की आपूण फाल्यां झगडटलो आनी ताणें आज अनावन्स केलें
आनी फाल्यां ती ताजी एरियाज लेडीज केली, OST केली, तो मराठो. तर आतां अशें जर जालें जाल्यार हांव ताका त्रासान घालतलो. पूण जर ताणें चिंतलें की फाल्यां आपूण रावतलो म्हणून, जाल्यार आमचो पक्ष ताजे बरोबर पूर्णपणान रावतले. आमी घराघरांनी भोंवून वी विल एन्श्योर दॅट ही विन्स. कित्याक बरे लोक दे आर टायर्ड ऑफ डेमोक्रेसी. आता खूप जाण म्हणतात, चड करून आमचे आमदार असेंब्लीन जेन्ना डिबेट जाता, ZP आसपूच कित्याक अशें मोवीन गुलीन उलयता. तुवें पळयलां आसतलें, हें तांकां दिलें तें तांकां दिलें, आमकां आनी कितें उरतलें काय म्हणून. सो बेसिकली आमदार आनी मंत्री थंय आमकां कितें, आमच्या हातान आमकां कितें मेळटलें तें चिंतून उलयतात. हो टायर ऑफ डेमोक्रेसी गोंयांत गरजेचो ओ नाका हाजेर कोण उलयना, पूण तो आसा. म्हणटकीर बरे लोक थंय निवडून येवंक जाय. So does it mean that Amit is not interested in assembly? No, it's not. Patna is an assembly. It is not the election that comes first. If you believe that Zilla election will come after assembly, then we will discuss it afterwards. So If Zilla elections come before, then we'll have to discuss the election that comes before. So Simple. Why should we discuss something that comes later? Tomorrow you may say that I should contest Lok Sabha. Because it's not like this. Lok Sabha is going to have its own time. When it comes, we'll discuss it. म्हणजे आता जे जॉईन झाले पळय ते खंयच्या पार्टीच्यान ते सांगताले विचार. माझं कंप्लीट जावन तूं अमित तुमी आता खंयची पार्टी आशिल्ले पयले? पळय हांव खंयच्या पार्टीन आय जॉयन्ड काँग्रेस पार्टी इन द इयर 2015 कळ्ळें. सो नाव आय टूक अ डिसिजन. सो आयज हांव 2022 हांव फर्स्ट टायम हांव पंच जालो. इमिजिएटली हांव सरपंच बी जालो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, ही सीन खबर आहा कितें घडलेलो तो. सो ताच्या नंतर इन माय एक्टिव्ह इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स स्टार्ट जाल्याच्या नंतर दीस इज द फर्स्ट पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी. एंड दॅट टू सांगपाचें म्हटल्यार हांव विजय सरदेसाय हांगा आतां आमच्या बरोबर उपस्थित आहा म्हणून सांगना, बट इट्स अ क्लियर कट मॅसेज की बाय हार्ट म्हणटात तशें म्हाका काही लिडर आवडटा आनी तातूंतलो एक लिडर म्हणटा तो विजय सरदेसाय. बिकॉज ताची जी डिलिव्हरी आसा, तेची जी ओरेटरशीप आसा, इवन जो विशय कसो मांडपाक जाय आनी काम कशें करून घेवपाक जाय, सो त्या बाबतीन तेंचें जें एक्झिक्युशन आसा, वर्क ऑफ एक्झिक्युशन, हेचो खरोच युथांनी आदर्श घेवपाक जाय. आनी ताका लागून आयज हांव हांगासर जॉयन जाल्लो आसा. पार्टी पळय, आय वर्क फॉर काँग्रेस पार्टी एज अ जनरल सेक्रेटरी ब्लॉक, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट, कळ्ळें. सो आनी दुसरी विशय म्हणजे एक राजकारणान भरपूर विशय आसा, जसो तुमी आत्तां म्हणलो की खंयच्या पार्टींतल्यान खंय येता. दीस इज अ न्यू बिगिनींग आफ्टर गेटिंग इन इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स इन 2022. आय एम स्टार्टिंग विथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी म्हजो पूर्ण प्रयत्न आसतलो. आयज हे जस्ट दीस इज अ स्टार्ट म्हणटा तो, दीस इज अ ट्रेलर हांव म्हणटा पेडणे तालुक्यांतल्यान. हांव फुडले अति हें करून उलयना, बट दीस इज अ जस्ट अ बिगिनींग, दीस इज अ ट्रेलर. तुमकां आनी थोड्या दिसांनी आमचो आतां पितृ पक्ष स्टार्ट जातलो आनी 2-3 दिसांनी, सो म्हयनोभर गॅप घेवया आनी ताच्या नंतर आनी खंय भरपूर हांगा ओपनिंग येवपाचें आसा पेडणे तालुक्यांत. रिजायन जाले. नो, आय एम नॉट एक्टिवली वर्किंग विथ एनी पार्टी. I am not working. I am not having any responsibility because that time when Vijay BK was the president, that time I was working as a general secretary for the Congress party. त्याच्यानंतर त्यांच्यानी पूर्ण कमिटी सगळे डिझॉल्व केले. वीरेन शिरोडकर हो अध्यक्ष ब्लॉकाचा डिस्ट्रिक्ट. त्याच्यानंतर वी वर ऑल टुगेदर म्हणतात तसे साइड लाईन आणि वी वर नॉट ऍक्टिवली वर्किंग फॉर द पार्टीज वगैरे काय ना. दिस इज अ न्यू बिगनिंग विथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि ह्याच्यानंतर जे पुढे कितें आसतले वी विल वर्क फॉर ओनली गोवा फॉरवर्ड पार्टी. आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे म्हणतात तसे गोंयान हांव म्हणना की कितें फुडें जावपाचें आसा तें, बट पितृ पक्ष सोंपल्याच्या नंतर आय एम अलॉंग विथ दीपक आमचो नॉर्थ गोवा प्रेसिडेंट पेडणे तालुक्यान जे कितें फुडें जावपाचें आसा ते येणाऱ्या काळान कळटले तुमकां. गोवा फॉरवर्ड पार्टी कशा प्रकारे तिकेट मेळना सोडचो ना. खंयची तिकेट? तिकेट मेळना. तिकेट पण तिकेट इज खंयच्या ZP आतां सरान सांगलें न्ही तुका ZP असेंब्ली पितृ पक्षान भितर सरिल्ले लोक
जेन्ना मंत्री जाले तेन्ना तुका कशी याद देना आमचो पितृपक्ष शोधून स्टार्ट जावंक हांव याद केला मरे सारकें असेंब्लीक दितले झाला फाटल्या फावटी तुमकां किरण दिल्लो मागीर बाबूश मनसरा दिलो तो इलेक्शन लागीं पावतकीर गेलो ना राजकारण म्हणटे डायनॅमीक आनी हे खूब गोश्टी जाता ह्यो जाता म्हणटकीर आयले दुकान बंद करप ओ नाल्यार वायट धरप शॉप घेवप ओ तातूंत रावप आनी झगडी करत फुडें वचप हे आमी केल्लें आहा आनी आमी करीत रावतले तुम्ही एक काँग्रेसीन सायडलायन केल्ले तुम्ही लीडर तुम्ही आपली पार्टीन हाडलो ना काँग्रेस पळय फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बी व्हेरी क्लियर काँग्रेस इज नॅचरल एलाय आमी तांचे इलेक्टोरल एलायज इन 2022 इलेक्शन सो आमचे अलायन्स काँग्रेस पार्टी बरोबर कायम आहा काँग्रेसीच्या विरोधान हांव उलोवंक सोदना कित्याच आनी आमी ताका काँग्रेस पार्टींतल्यान फोडूंक ना तो काँग्रेस पार्टीन ताणें तुमकां सांगोश असो की तो इनएक्टीव तो 2015 जॉईन जाल्लो ताजे मागीर इलेक्टोरल जे पॉलिटिक्सान जेन्ना तो आसा पंच म्हणून तेन्ना तो काँग्रेसीन एक्टीव ना खुबशे तसो दीपक आदलो मनोहर पर्रीकाराचो रायट हँड बीजेपींतल्यान आयिल्लो सो आतां आमी ते आदले हिस्ट्री उलोवन कांय फायदो ना आतां आमी उलोवया ते आयच्यान गोवा फॉरवर्डाचे लिडर आनी ते ग्रास रूट लेवल लिडर आनी ग्रास रूट लेवल लिडरांक आमी मानतात की आमी तशेंच वयर सरलेले लोक last from the time of your birthday till now we have seen many people politicians approaching you meeting you like Mandrikar पळयलो मागीर आता खंय पावला ही वाचार वार्तालाप ताणें तुका सांगला त्या विशयान तो येयला ते जालें ताणें तुका सांगला त्या विशयान ह्या दिसांनी 2 दिसांनी कांय करून फायदो ना आनी आमी सगळे हिंदू पितृपक्षाक मानतात सो पितृपक्षान आमी कांय करना ताजे मागीर करुया मरे वील नॉट डू एनीथिंग हायड एंड सीक तसलेंच ना सगळे उघडपणान गेले फावटी पितृपक्षान बीजेपीन घेतले बीजेपीन घेतले हिंदू पक्ष आसून आमी हिंदू पक्ष म्हणून आमकां म्हणनात पूण जावन करून आमी कितें मानूंक जाय तें मानतात हांव खंयच्याच पक्षा उडी मारूं येवंक ना there have been speculations about you leading Congress exactly I will tell you one thing first. Let's be clear. Congress party is my ally, pre-poll ally for the assembly elections. I have been their ally sincerely for the Lok Sabha elections also. I am with them. The leadership of the Congress party now was not the leadership of the Congress that was there when we sealed the alliance. However, my relations are not bad with anyone. So there is no sort of enmity or animosity. However, Congress party is not as united as it should have been. There are various people in the Congress. Many of them who are remaining are new people. पूण तांचे भितर एकवट जो गरजेचो गोंयांत प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी म्हणून फुडें वचपाक आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन आयच्या भ्रश्ट बीजेपी सरकाराक एक विकल्प इमर्ज जावपाक ते अजून मेरेन करपाक शिकूंक ना कित्याक तांचे भितर पयलीं सारको एकवट ना तांचेर म्हाका चड उलोवपाचें ना तांकां तांचे भितर कोण वतलो काँग्रेस पार्टीचो रोल कितें फुडें कितें जातलें हें सगळें फुडें पळोवया आतां पयलें म्हणल्यार काँग्रेसीचें हावजींग ऑर्डर इज अ वर्क इन प्रोग्रेस सो तें तांणी मातशें करुनी तांचे ते जावनी जाग्यार पडुनी आनी मागीर आमी कितें चिंतया ते करता तूं आनी कोण करता कितें वर्क इन प्रोग्रेस ते करता ना वर्क इन प्रोग्रेस ना तांचे जाग्यार उडयतात तांचे कोण प्रोसेस न्ही वोट चोरी म्हणटा पळय वोट चोरी म्हणटा ते ल्हान धरून नाका तुमी गोंयांत पसून वोट चोरी जाले हांव तुका क्लियर सांगता राहुल गांधी जे उलयता वोट चोरी म्हणटा पळय ती गोंयांत पसून जाल्ली वोट चोरी म्हणल्यार फक्त वोट चोरप न्ही वोट घालप दुसऱ्या पक्षाक वयर काडप नाशिल्ल्यातून ताका मतां मेळप हे खूब वस्तू जाल्ल्यो आहा आमी बी थोडो रिसर्च केला आमी शिता फुडें मीठ खावचें न्ही आज हांव उलोवंक ते सोदना आज ते जॉयन जाल्ले आहा वी आर लेट अस बी व्हेरी क्लियर that we are a made in Goa party. We will look at solutions of Goa within Goa. Yes. Goa will find solutions to its own problems in Goa, not going outside or anything, and we will fight here. तुम्ही म्हणलं ते प्रमाणे आता भ्रष्ट सरकार जे आसा
त्या सरकाराक जर सकयल वयतलो जाल्यार तुमी युनायटेड कलेक्टिवली सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय अशें तुका दिसना? म्हाका दिसता जाता तितलो एकवट गरजेचो, पूण थोडे लोक आज एकवटाचें उलयनात. थोडे लोक उलयतात की आमी 40 सीट झगडटले आनी कितें उलयतात. हे एक विकल्प म्हणून इमर्ज जावपाक हें बरें लक्षण न्ही. पूण एवरी पार्टी हॅज अ रायट टू एक्सपांड, सो दे आर डुईंग वॉट दे आर सपोज टू डू. पूण गोंयची जनता ही सुसंस्कृत जनता, सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस जनता. हिका सांगचें पडना की बाबा हो रावप म्हणल्यार आजी माता खावप आनी ताका फायदो जावप. हें गणीत जें आहा पळय राजकारणांतलें हें गोंयचे जनतेक बरें कळटा. सो खंयच्याय पक्षान उलोवचे पयलीं काळी जीब लायली ताळ्याक करप न्ही, तांणी हें चिंतपाक जाय की गोंयचो सुसंस्कृत मतदार हाजे कानान इजी घालूंक मेळना. हें हांव तुमकां इतल्या खातीर सांगतलें कित्याक हांव एक इंडिपेंडंट आमदार म्हणून पयलीं जिखिल्लो, मागीर म्हज्या पक्षान 2दा जिखला आनी मतां फुट्टकर तिसऱ्या पक्षाक फायदो कसो जाता हें आमच्या मतदारांनी दाखोवन दिल्लें आहा. तांकां क्लियर कळटा गणीत कितें तें. सो खंयचोय पक्ष जो विकल्प म्हणून जावंक सोदता तांणी एक चिंतपाक जाय की तुमी जेन्ना म्हणलें की आपूण 40 सीट जोडटलो, आपूण हें करतलो तें हातूंत रावतलो, मागीर तुजें इंटेन्शन कितें? तुजे कडेन 40 कॅन्डिडेट आहा. गोवा फॉरवर्ड जर फाल्यां हांव म्हणटा की 40 सीट आमी उबे रावतले, हांव तुका सांगता आयचे परिस्थितीन म्हजे कडेन 40 कॅन्डिडेट ना. म्हजे कडेन जर 40 कॅन्डिडेट ना, खंयचो भायल्या आयिल्ल्या पक्षा कडेन आसा 40 कॅन्डिडेट आसा? इतले आसताले? आमी गोंयच्याच मरे, आमी रस्त्यार मरे, आमी सगळे कडेन पावूंक शकता. हे पावले सो चिंतून उलोवंक जाय उलोवचे पयलीं की बाबा आमी 40 बीस सुशेगाद उलोवया. दर कॅन्डिडेट तुजो बरो ना त्या वाड्या गांवांत जाल्यार दुसरो कॅन्डिडेट बरो आहा ताका वयर काडूंक जाय. तो जर जिखूंक शकता जाल्यार दीस इज द एसेन्स ऑफ युनायटेड ऑपोजिशन. पण आता ते कशें जातलें तें पळोवया फुडें. दीपक बाब एक वन क्वेश्चन, हितून तुका आनी एडवांटेज मेळ्ळी मांद्रे आतां आमी येवन फक्त मांद्रे न्हू, जशें आमी सुरू केला पळय न्हू हें आमी विचार करतना फॉर गोवा म्हणून विचार करता आनी मांद्रेसून सुरू डेफिनेटली जेन्ना पयल्यान म्हटलां की आमी ग्रासरूट लेवलसून आमी सुरवात करता आनी हे सगळे कनेक्टेड लोक फाटल्या सब्जेक्ट आमी पळयला. सो आतां नवीन जेन्ना आमी सुरवात केल्या तेन्ना डेफिनेटली गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आमकां तेचो पूर्ण फायदो जाता. हय. दुसरे विजय बाबू काल एनसीपीन सांगलेले की दे आर इन टॉक्स विथ गोवा फॉरवर्ड, एनसीपी शरद पवार, जुझे फिलिप. Joseph Philip is a personal friend of mine. Mr. Pawar, I hold in high esteem, being a very senior politician. We are discussing, we are friends. There is nothing wrong with it. Alliance. And they both are friends. See,